आज 18 जून क्रांती दिन आणि डिपार्टमेंटान आर्कायवान आज स्पेशल एक्झिबिशन तुमच्या म्हणजे लोकां खातीर मांडलेलें आसा. सो आम्ही जाणून घेऊया कितें आहा तें एक्झिबिशन. सर वेलकम तुमकां. सर हांगा आमी पळयलें की तुमी खुबशे डॉक्युमेंट्स जे रिकॉर्डा भितर हाडले ते मांडले, प्रदर्शन मांडलां. कितें एक्झॅक्टली तें? दर वर्सा आर्कायव्स डिपार्टमेंट आर्कायव्स वीक एक्झिबिशन 18 जुनाच्यान सुरवात करता आणि 18 जून ते 23 जून अशे एक 5 दिसाचो आर्कायव्स वीक एक्झिबिशन आमी संस्कृती भवनान दवरतात. दर वर्सा आर्कायव्सान जे TMT फायल्स म्हळ्यार टेरिटोरियल मिलिटार ट्रिब्युनल हो एक पोर्तुगीज आनी इस्टॅब्लिश केल्लो कोर्ट आनी त्या कोर्टाच्यो फायल्स ज्यो आर्कायव्सान आसात तातूंत वेगवेगळे डॉक्युमेंट्स जे पोर्तुगीजांनी आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकां कडल्यान घेतिल्ले, कॉन्फेस्केट केल्ले, तांकां जेन्ना तांचेर खटले चलयल्ले ते खटल्याचे पुरावे म्हणून ते डॉक्युमेंट्स तांचे कडल्यान घेवन ते फायलीन लायिल्ले. ते फायलींतले डॉक्युमेंट्स आयज आमी लोकां खातीर रिसर्च करपा खातीर लोकांनी रिसर्च करचो हाजेर आनी स्वातंत्र्य संग्रामा विशयी आनीकय म्हायती लोकां मुखार हाडची म्हणून एक अवेरनेस करपा खातीर हें एक प्रदर्शन हांगा घडयलां. हो जो पयलो जो दिसा जो डॉक्युमेंट्स कितें हो एक इंट्रोडक्टरी पॅनल आसा जाचेर आमी राम मनोहर लोहिया जांणी 18 जुनाक गोंयांत येवन क्रांती घडयली आनी त्या क्रांतीची स्फूर्ती घेवन 18 जुनाच्यान जी एक गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाचो जो शेवटचो लढो स्टार्ट जालो ताजेच ही एक सुरवात म्हणून ते राम मनोहर लोहियांक आमी आर्गां ओपून आमचे हे प्रदर्शनाची सुरवात करता. हो एक डॉक्युमेंट आसा अमीरचंद गुप्ता. हांवें सुरवातेक सांगले ते प्रमाणे ह्या वर्साची जी थीम आसा आमची द अनसंग हिरोज ऑफ गोवा स्ट्रगल फॉर फ्रिडम म्हळ्यार ह्या वर्सा भारताच्या आझादी का अमृत महोत्सवाचे एक फाटभूंय घेवन आमी भारताच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान जे गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर लढले तांचे विशयी म्हायती मेळची म्हणून हें प्रदर्शनान दवरलां. तातूंत हो अमीरचंद गुप्ता जो हुतात्मो जालो बांदा बॉर्डरीचेर ताका गोळीबार जाता आसतना ताका खूब मार पोलिसां कडल्यान पडलो आनी 2 दिसां नंतर तो मेलो. ताजे ह्या न्यूजपेपराचेर ताजे जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आसा ताजी बीन म्हायती ह्या डॉक्युमेंटांतल्यान आमकां मेळटा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सांगता की ताका आतकड्यांक खूब मार बसला आनी ताजे आतकडे तुटला म्हणून ताजें मरण जालां आनी ताका बांदा बॉर्डरीचेर पोलिसांनी कसो मारलेलो. अण्णा साहेब कवडी जो महाराष्ट्राच्या जनसंघाचो तेन्नाचो वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो ताज्या नेतृत्वा खाला ही एक सत्याग्रहाची बॅच गोंयांत आयिल्ली आनी त्या बॅचान आशिल्लो हो अमीरचंद गुप्ता तो हुतात्मो जालो. जे आमी म्हणटा ते अमानुष छळ जातालो तो अमानुष छळाची ही एक गवाय आसा. ओके सर. हे एक डॉक्युमेंट आसा तो गोवा मुक्ती आंदोलन समिती कानपूर. अशें आमकां दिसता की गोंयचे मुक्ती संग्राम फक्त मुंबय, पुणे, बेळगांव किंवा गोंयांत जालो पूण भारताच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आनी हांगा आमकां दिसता कानपूर उत्तर प्रदेशांतल्या कानपूर शारांतल्यान थंय एक गोवा मुक्ती आंदोलन समिती तयार जाता आनी ती एक पत्रक तयार करता की गोंयच्या मुक्ती खातीर कित्याक लोकांनी भाग घेवचो, गोंयचे मुक्ती जावपा खातीर प्रचार करपाचें ते काम करताले. जातूंत प्रेम प्रकाश सक्सेना ताजो प्रमुखपणान नेतृत्व करतालो आनी ताजे बरोबर तो एक आपली टीम घेवन गोंयच्या स्वातंत्र्यान खातीर लडपा खातीर वाळपयच्यान पणजे येता आसतना वाळपय एक सत्याग्रह करपा आशिल्लो तो आनी ताका वाळपय जेल जाता आनी ताजेर मुखार पोर्तुगीजाच्या TMT कोर्टा मुखार ताजेर एक रिगरस ताका इम्प्रिजनमेंट जावची म्हणून त्या कोर्टा मुखार ट्रायल जाता. ओके. आणि सर आता आम्ही पळयतात लढ्याचा 3रा टप्पा आणि कितें हय हे डॉक्युमेंट्स जे आसात न्ही ते नॅशनल काँग्रेस गोवा जी प्रामुख्यान गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर काम करताली एक संघटना ती संघटना बेळगांवच्यान वेगवेगळी पत्रकां काडटाले वेगवेगळ्या वेळार जे 26 जानेवारी
15 ऑगस्ट हे जे दीस जेन्ना राष्ट्रीय दीस मनयताले त्या वेळार ते पत्रकां काडून लोकां भितर जागृताय निर्माण करपाक गोंयच्या स्वातंत्र्याची गोंयचें स्वातंत्र्य जावंक गरजेचें ताजे बद्दल ही म्हायती आसा आनी वेगवेगळ्या वेळार स्ट्रायक्स बीन करपा खातीर जे अनाउन्समेंट करताले ताजी म्हायती दिवपाची ही पत्रकां आसा. हय, पिटर आल्वारेस तेन्ना नॅशनल काँग्रेस गोवाचो अध्यक्ष आशिल्लो. ओके, तेंचे बेलगांव नेहरू रोड तेन्ना इंडिपेंडंट जाल्लो इंडिया. पूण हय, भारत स्वतंत्र जाल्लो. हांगा एक लक्षात घेवपाक जाय की भारत स्वतंत्र जावन सुद्दां तांकां गोंय पारतंत्र्यान आसा हाजें दुख्ख आशिल्लें म्हणून ते सगळे एकठांय जावन गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर लढले हे आमकां ह्या डॉक्युमेंटा वरवीं कळटा. तशेंच नॅशनल काँग्रेस गोवा ही एक समिती जाली, तशीच आमचे कडेन गोवा विमोचन सहाय्यक समिती ही पुण्याक आशिल्ली आणि ह्या समितीचो श्रीधर लिमये हाणें पोर्तुगीज सरकाराक पत्र बरोवन आपूण 29 मे 1955 एक सत्याग्रह गोंयान करपाचो आसा म्हणून ताणें पोर्तुगीज गव्हर्नराक लेटर बरोवन सांगता आणि गोवा विमोचन सहाय्यक समितीचें कार्य आणि गोंयचें स्वातंत्र्य कित्याक जावंक जाय हाजें पत्र तो पोर्तुगीज गव्हर्नराक बरयता. व हांगा एक तांचो सत्याग्रही गोवा सत्याग्रहीचो बॅच आसा, तशेंच गोवा विमोचन सहाय्यक समितीची मेंबरशीप रिसीट आसा. ही एका श्रीधर लिमये बरोबर जे लोक आशिल्ले तांचे बरोबर तांच्या बॅगान मेळिल्ल्यो ह्यो वस्तू त्यो तांचे कडल्यान जप्त करून घेतल्यो आणि त्या TMT कोर्टा मुखार ह्यो प्रोड्यूस केल्यो. तांच्या विरुद्ध ते नॅशनलिस्टीक प्रोपगंडा म्हळ्यार एंटी पोर्चुगीज प्रोपगंडा करतात म्हणून तांचेर खटलो चलोवचो म्हणून पोर्तुगीज न्यायालय मुखार दवरलेली गजाल. आणि हे बीन सेफ हे नॅशनल काँग्रेस गोवाचे आमकां सुदाताई सिंधू देशपांडेचे बॅगान भितर सापडिल्ले खंय अशें पोर्तुगीज फायल्सांतल्यान कळटा. आणि हे फॉर्म्स नॅशनल काँग्रेस गोवाचे मेंबरशीप फॉर्म्स आणि थोडे आसात ते गोवा विमोचन सहाय्यक समितीचे व्हॉलंटियर बॅच, नॅशनल काँग्रेस गोवाचे बॅच. हे फक्त लोकांचे एक उत्सुकता वाडोवपा खातीर आमी प्रदर्शन केल्लें आसा. ओके, पूण सुधाताई जोशी म्हणटात ती महादेव शास्त्री जोशीची बायल लेखक आणि ती मूळ प्रिवळची फोंडाची. गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर महिलांचे जे सहभाग आसा पुणेच्यान सिंधू देशपांडे गोंयांत आयली आणि गोंयच्या कानाकोपऱ्यांत वचून गोंयच्या वेगवेगळ्या महिलांक तिणें स्फूर्ती दिली आणि ही स्फूर्ती दिली म्हणटा ती आमकां जे पुरावो मेळटा तो म्हणल्यार लक्ष्मी पैंगीणकर, सूर्यकांती फळदेसाय, शालिनी लोलयेकर हांच्या फायलींतल्यान जेन्ना आमी वाचता तांकां शिक्षा जाल्ल्योच, रिगरस इम्प्रिजनमेंट कोर्टान दिल्ली. त्या वेळार तांचेर जे खटले चलयले ते खटल्यान ते म्हणटात की आमी सिंधू देशपांडे कडल्यान प्रेरणा घेवन हे गोंयच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीत भाग घेतला आणि तीच सिंधू देशपांडेक जेन्ना अटक जाल्ली तेन्ना ती एक भारतीय नागरीक आणि गोंय त्या वेळार पोर्तुगीज शासनाच्या अंडर पोर्तुगाल म्हळ्यार ती एक फॉरेन नॅशनल जाता आणि तिजेर खटलो चलयता आसतना तो खटलो पोर्तुगालाच्या सुप्रीम ट्रिब्युनला मुखार वचचो म्हणून कोर्टान ताजे डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस केल्ले. पूण ती म्हणटा की आपले जे कितें आसा आपल्याचेर जो कितें खटलो जावपाक जाय तो भारताच्या भुमीनच जावपाक जाय आणि ती आपले डिफेन्स प्ली जे पोर्तुगालाक धाडपाची आसा ती एडवोकेट कैसरे जो तिजो एडवोकेट आशिल्लो ताका ती सांगता की आपले जे मॅटर आसा ते मातशें तूं पोर्तुगीजान ट्रान्सलेट कर आणि ते पोर्तुगालाक धाडून दी. ती एकच 2 वाक्य सांगता हातूंतली, गोवा इज जिओग्राफिकली, हिस्टॉरिकली अँड कल्चरली अ पार्ट ऑफ इंडिया अँड द फ्रीडम ऑफ इंडिया इज नॉट कंप्लीट टिल गोवा इज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज रूल. म्हळ्यार भारताचें स्वातंत्र्य पूर्ण केन्ना जातलें जाल्यार गोंयच्या स्वातंत्र्या उपरांतच. आनी हें ती 12 डिसेंबर 1955 हें पत्र बरयता. भारत स्वतंत्र जावन सुद्दां तिजे मदीं एक तळमळ आशिल्ली की गोंयचें स्वातंत्र्य जावपाची गरज आसा. म्हणजे आमी केन्ना केन्ना म्हणटात की आपलो देश स्वतंत्र जालो जालें बाकीच्यांचें मागीर. हय, हांगा तशें जालें ना. सर मातशें आतां म्हणटा की दीस डॉक्युमेंट रिटन बाय द नारायण गणेश टू द पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरल. एक कितें सांगता?
तशेंच वदळ सांगिल्लें तशें श्रीधर लिमयेन जशें पोर्तुगीजांक सांगलें की आमी सत्याग्रह करपाचे आसात, तशेंच भारताची बाजू मांडून नारायण गणेश गोरे हांणी ते एक सोशलिस्ट लिडर आशिल्ले आनी गोवा विमोचन सहाय्यक समितीचे एक फावंडर मेंबर, तांचे बरोबर जयंतराव टिळक, श्रीधर लिमये, पिटर आल्वारेस हे सगळे आशिल्ले. आनी तेन्ना तांच्यांनी पोर्तुगालान गोंय स्वातंत्र्य करूंक जाय म्हणून एक अजेंडा तयार करून तांकां एक आपलो मेमोरेंडम दिल्लो. ओके. सदाशिव पेट पुना. पुणेंतल्यान पुण्याच्यान. वदळ म्हणलें तशें गोंयच्या स्वातंत्र्यान महिलांचोय सहभाग आसा. तशेंच ही मध्य प्रदेशांतल्यान एक सहोदरा देवी राय जी गोंयच्या स्वातंत्र्यान एका सत्याग्रहीच्या बॅचा बरोबर आयिल्ली आनी तिजेर गोळीबार जाली आनी त्या टायमार ती इंजर्ड जाली. तिच्या दाव्या हाताक अशें म्हणटात, खबर ना उजव्या हाताक काय दाव्या हाताक, पूण दाव्या हाताक अशें म्हणटात की तिका गोळी लागिल्ली म्हणून आनी ती इंजर्ड जाल्ली. आनी त्याच वेळाचेर तिजेर गोळीबार करता तें पळोवन कर्नेल सिंग बनेपाल मुखार सरलो. त्या सत्याग्रही भितर एकलो सत्याग्रही आशिल्लो आनी ताणें सांगलें की ह्या बायलेचेर तुमी गोळी चलोवचे परस आपल्याचेर तुमी गोळीबार करात. आनी पोर्तुगीजांनी ताजेर गोळीबार केले आनी तो हुतात्मा जालो. हांगा एक म्हटल्यार शी वॉज सबसिक्वेंटली लिफ्टेड बाय द अमेरिकन कॉरस्पॉन्डंट अँड वॉज फर्स्ट सेव्ड. त्या टायमार हय कितें जाल्लें की तो जेन्ना ती इंजर्ड जाल्ली त्या टायमाचेर थंय तिका उखलपा खातीर लोक मुखार आयले जाल्यार तांचेरय गोळीबार जातालो म्हणून ते इंटरनॅशनल अमेरिकन कॉरस्पॉन्डंट प्रेस जर्नलिस्ट आशिल्ले, ते फोटो जर्नलिस्ट आशिल्ले आनी ते जर्नलिस्टांनी तिका लिफ्ट करून सायडीन व्हेल्ली. ओके. आणि एक म्हाका इंट्रस्टिंग दिसलें की हिंदू मुस्लिम युनिटी इन नवखाली अँड हरिजन वेलफेअर ऑल्सो बाय द गोवा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ती त्या खातीर काम करताली थंय. हय, थंय मध्य प्रदेशांत ती काम करताली. आझाद गोमंतक दल ही एक संघटना गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर काम करताली आनी ती एक संघटना आपले क्रांती म्हणून एक पॅम्फलेट काडटाले आनी तातूंतल्यान ते म्हायती दिवपा खातीर लोकांक प्रचार करपा खातीर गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर ते म्हायती दिताले ह्या परिपत्रकांतल्यान. नॅशनल काँग्रेस हो एक रिपोर्ट जॉर्ज वाज जेन्ना नॅशनल काँग्रेस गोवाचो जॉयंट सेक्रेटरी आशिल्लो न्ही त्या टायमार ताणें आपल्या तांची एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग जाल्ली जानेवारी 1948. सो त्या मिटिंगेचो हो एक अहवाल. ओके. ते मिटिंगेक तांणी कितें डिस्कस केलें, कितें अजेंडास आशिल्ले, कितें रेजोल्युशन्स घेतली ती हांगा हे रिसर्च जेन्ना करतले तेन्ना हे म्हायती पूर्ण थोडे डॉक्युमेंट्स आसात. हे फोटोज आसात ते विष्णुपंत चिथळे पत्रादेवीच्या बॉर्डरीचेर 15 ऑगस्ट 1955 सत्याग्रह करपाक येतात तांचे बद्दल तांचे फोटोग्राफ्स लायला. ओके. हांगा एक म्हाका कितें तरी इंट्रस्टिंग दिसता की राष्ट्रीय RSS नागपूर केंद्र नागपूर म्हटलं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो केंद्र नागपूर, पूण ही शाखा बांदा शाखेचेर बसून थंयचे जे स्वयंसेवक आशिल्ले ते स्फूर्ती गितां रचून ताई कागदार बरोवन लोकां भितर राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करपा खातीर ही गितां रचून ती गितां गायताले आनी ही गितां कागदाचेर बरोवन तेन्ना काय झेरॉक्स मशीन तशें इजिली अवेलेबल ना, सो ताचे खातीर कागदाचेर बरोवन ते ताजी कॉपीज तयार करून लोकां भितर वाडटाले. पूण ते क्लीन शेव ही जी हो फोटो आसा न्ही तातूंत कृष्णा सराफ, जगन्नाथ सरमळकार, बाळा काकोडकार हांकां सगळ्यांक पोर्तुगीजांनी अटक केल्ली आनी तांचे तकलीचे केस काडून तांकां इंक शाई लायिल्ली. ओके. तरी आसतना तांच्यांनी फोटो काडला ध्वजवंदना करून आनी हे सगळे गोंयकार न्ही कितें? हय हय, हे सगळे गोंयकार. ती शाखा तेंच्या अंडर आसताली. ओके. तेरेखोलचो किल्लो, तेरेखोलच्या किल्ल्यार हिरवे गुरुजी आनी शेषनाथ वाडेकर हुतात्मे जाले आनी ते हुतात्म्यांचे याद म्हणून सत्याग्रही सगळे तेरेखोल किल्ल्याचेर 16 सप्टेंबराक वचपाचे आशिल्ले आनी आमकां खबर आसा की आल्फ्रेड अफोन्सो आनी ताच्या सांगात्यांनी मेळून तेरेखोल किल्लो एका दिसा खातीर स्वतंत्रूय केल्लो पोर्तुगीजांतल्या तावडेंतल्यान. सो ते सगळ्यांक पोलिसांनी अटक करून मागीर तांचेर तांकां ख्यास्त जावची म्हणून तांकां अटक केल्ली आनी ते सगळ्यांचे फोटोज आनी तांची ही म्हायती. आनी
हय तेच हांवें सांगलें ते आमचे हुतात्मे जे जाले हा. तांची याद म्हणून तांच्यांनी हें स्वता हातान तयार केल्लें हें एक बॅनर जे बॅनर हांच्या बरोबर सांपडिल्ले आनी ते बॅनर मागीर तांच्या फायलीन आज आमच्या आर्कायव्सान पळोवपाक मेळटा. अशे कितलेशे डॉक्युमेंट आसले जे तुमकां अजून लोकां कडल्यान घेवचे पडटात बी? लोकां कडेन स्वातंत्र्य सैनिकांच्या घरा कडेन म्हायती आसूंक शकता, म्हळ्यार पत्रकां बरयल्लीं किंवा ज्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ली लेटर्स बीन जी आसात ती लेटर्स बीन सगळी तांचे कडेन आसतलीच. पूण आर्कायव्सान सद्याक आमचे कडेन ह्यो ज्यो फायल्स आसा तातूंतच हो डेटा आमकां पळोवपाक मेळटा. सर कितलीच आसतली एक्झिबिशन? हें एक्झिबिशन 23 तारीख मेरेन आसा. ओके, थँक्यू सर, तुम्ही आमकां टायम दिल्या बद्दल. आयज क्रांती दिन आनी स्पेशल एक्झिबिशन लोकां खातीर दवरलें आसा. तांच्यांनी रिक्वेस्टूय केला की लोकांनी येवन पळोवचें. स्टुडंटां खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी चेतन गावस.